Today is a historic day because we commemorate 50 glorious years of our institution. 50 years ago, this institution began with a bold vision to nurture young minds and ignite the flame of knowledge. What began as a humble effort in the year 1975 by our visionary founders led by Sri Anna Joshi has blossomed into an esteemed institution. I'm truly fortunate that I can be a part of this 50 years celebration simply because it is once in a lifetime experience. Joy and gratitude that I stand before you today on this truly historic occasion and a historic day, the Golden Jubilee celebration of our higher secondary school, Sawaranagar, Goa, completing 50 glorious years is not just a milestone, but a journey of dedication, a journey of transformation, and collective dreams turned into reality. When we look back to the humble beginnings of our institution, founded on 20th June 1975, who would have imagined that vibrant, dynamic, and inspiring institution we see today? This school has been more than just bricks and walls. It has been a temple of learning, a cradle of values, and a launchpad for thousands of students who have gone on to serve in various walks of life. As teachers, as doctors, engineers, artists, entrepreneurs, civil servants, and responsible citizens. This journey of 50 years is a tribute to all the visionary leaders, committed teachers, supportive parents, enthusiastic students, and a resilient non-teaching staff who have contributed to shaping the identity and legacy of our school. मुरगांव एड्युकेशन सोसायटी म्हाजो कामत हायर सेकंडरी स्कूल पयली सुवातेर हाका हांव कॉंग्रेच्युलेट करता 50 इयर्स आयज तांकां भरतात आनी आयज हांगासर आमचे मदें गेस्ट म्हणून हांगासर आयलेले आसात. आमचे कडेगांत एक वुमन जी आमची हांव सदांच म्हणटालो शेमाकूय हांवें सांगलेलें लास्ट टायम जेन्ना आमी सावथ गोवाक एक लेडी जातली जाल्यार म्हाका दिसता एक आमची आयची कडेगांत चीफ गेस्ट जी आमचे आसा आमचे मॅडम सुलोचना सावंत, तशेंच आयचे आमचे म्हादेव हायर सेकंडरी स्कुलाचे चेअरमॅन महादेव कामत सर, तसेच ललिता मॅडम, तसेच नेली रॉड्रिगीस मॅडम, बाकीचे गेस्ट, एक्स टिचर्स, स्टुडंट्स, तसेच मॅनेजमेंट, स्टाफ आनी म्हज्या मोगाळ भावा भयणांनो, खरेंच आयज पयले सुवातेर हांव कालजांतान देव बरें कर म्हणटा. आयज म्हाका हांगासर एक केसो आपयलो म्हणून हांव जाणा MS कॉलेज हांगासर जायते भुरगे जेन्ना आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जायते भुरगे शिकून हांगासर व्हडले व्हडले पोस्टार आसात, जावं डॉक्टर्स, जावं इंजिनियर्स, बाकीचे जायते आमचे शिकून हांगासर गेल्ले आसात. हांव जाणा जेन्ना हांवें SSC पास जाली, जेन्ना हांव लेडी ऑफ एपेचे सकल स्कुलान हांव शिकलो तेन्ना हांव चिंततालो जेन्ना आमचे फॅमिली बॅकग्रावंड तितलो आसोंक ना. जेन्ना हांवें SSC केली तेन्ना हांवें कितें करपाचें हें हांव सदां चिंततालो.
आनी बॅगीक नासलें हांव जेन्ना हांवें SSC पास केलो हांव पळयतालो सर चेरियन सर आसा आमचे कोर्ताली स्कुलाचे तेन्ना हांवें चिंतलें जेन्ना आमकां फायनान्शियली म्हाका प्रॉब्लम आसा तेन्ना हांव ITI म्हणून गेल्लो जेन्ना जवाहरीनगर ITI आहली तेन्ना हांव फिटर म्हणून हांवें जॉयन जालो सडनली 6 मंथान ती ITI शिफ्ट जाली आमच्या वास्कोन जेन्ना म्हाका ट्रान्सपोर्टाक लागून म्हाका बरो प्रॉब्लम जालो तेन्नाय हांवें ब्रेक दवरलो मागीर कितें फ्युचर जेन्ना हांवें धाकटेशें शॉप घातलें ताचे उपरांत हांवें बसी घेतल्यो अशें करून म्हाका वयता म्हाका आमच्या लोकांनी म्हाका एक पॉलिटिकल जेन्ना हांव एक फुटबॉल प्लेयर आसलो जेन्ना फुटबॉल खेळटा तेन्ना लोकांनी म्हाका नदरेन पळयलो म्हाका म्हणपाक लागलें तुमी इलेक्शनाक बस जेन्ना हांव 1991 आतां मॅडमीन सगळें सांगलां तेजे वयर हांव चड सांगूंक सोदना तेन्ना हांवें पॉलिटिकल 1991 हांव पंच जालो 2 फावटी सरपंच जालो मागीर 2 फावटी ZP जालो आतां म्हाका MLA म्हणून तुमी निवडून हाडलो आसा आमच्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हणटच अशें करून हांव आयज हांगासर पावलेलो आसा हांव जाणा आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन जायते भुरगे शिकतात हांगासर आनीक हांव मागता आमच्या ज्या भुरग्यां लागीं तुमी बरें शिकोन फुडें वचपाक जेन्ना आतां आमचे जे न्यू जनरेशन आसा ते फुडें वचपाक जाय आनी म्हाका दिसता आमचे जी पेरंट्स आसा ते आमचे बरी नॉलेज आसा आनी ताका पुश करता ह्या एड्युकेशनाक फुडें वचपाक जेन्ना हांवें जायती आमचे कोर्ताली गांवांत जेन्ना हांव कोर्ताली म्हणटा तेन्ना हांव कोर्ताली गांवांत जल्मलो आनी हे आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी MS कॉलेज आसा हांवें जायती जी एसोसिएशनां घडली कित्याक घडली जेन्ना आमचे भुरगे कितें तो ताका बेनिफीट मेळचें जावं आमचे स्पोर्ट्सान जावं आमचे फार्मर्स क्लबान कितें एक्टिविटी जाता जावं कला कितले कोर्ताली घालून जी आमी संस्था घडलेली आसा आनी म्हजी एक्टीव सगळी आमची एसोसिएशनां एक्टीव आसा आनी कामां करता तशेंच आमच्या भुरग्यांनी हें शिकोवन तुमी फुडें सरचें हांव मागता तुमी फाटीं रावचें न्हय कितें तर तुमकां दिसता कमी दिसता वो कितें म्हजे सायडीन कितें जाय एज MLA जाय आतांच आमचे ZP सांगताले हांगासर ZPचेर आपण स्टेज कितें अशें केलें अशें म्हणून सांगताले आमचो MLA फंड आसा जेन्ना MLA फंड आसा तेन्ना तुमकां कितें जाय वो हेल्प जाय एड्युकेशनाक कितें हेल्प जाय हांव सदांच तुमचे बरो आसतलो हांव सजवता तुमी हो फायदो घेवंक हांव आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी कितें असली जेन्ना आमची संस्था घडटा तेन्ना हांव सदांच आसता आनी एड्युकेशनाकूय जाल्यार कितेंक जाय आमचे भुरगे फुडें वयतलो जाल्यार एड्युकेशनूय जाय आनी हांव मागता कसलो तुमकां हेल्प जाय जाल्यार हांव सदांच तुमचे बरो आसतलो आनी हांगासर एक संदी दिली तुमी म्हाका आपयलो म्हणून हांव तुमकां सगळ्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं सोसायटीच्या 50व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तान घडून हाडिल्ल्या ह्या कार्यक्रमाक हांव तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत करता आजच्या ह्या खाशेल्या कार्यक्रमात जे आमची हाय सेकंडरी आसलेली MES सोसायटीची तांकां माधव कामत हाय सेकंडरी स्कूल हें नांव फावो जालें आनी जांच्या खातीर हें नांव फावो जालें अशें द हार्ट ऑफ MES सोसायटी आय वूड कॉल इट श्री माधव कामत जे हांगासर ह्या कार्यक्रमाक आमच्या बरोबर उपस्थित आसा ह्या कार्यक्रमान खासा उपस्थित आशिल्ले आमचे कोर्तालीचे आमदार श्री आंतोनियो वाझ आमचे बरोबर हजर आशिल्ल्यो श्री ललिता जोशी त्याच बरोबर हजर आशिल्ल्या मदीं आमच्या बरोबर आसात श्री नरहरी जमदांगी त्याच बरोबर आमचे प्रिंसिपल श्री बेतकेकर आमच्या बरोबर हजर आशिल्ल्यो जाणें म्हाका हांगासर ह्या कॉलेजीन आपोवणें केलें अश्यो सौ नेली रॉड्रिगीज आनी त्याच बरोबर आमचे PTAचे चेअरपर्सन श्री वॅलेरीन मेंडोन्सा आयच्या ह्या कार्यक्रमान उपस्थित म्हज्या समोर आशिल्ले MES कॉलेजीच्यो प्रिंसिपल डॉक्टर माधवी कामत त्याच बरोबर म्हाका म्हजे सर हांगासर दिसता श्री SP कामत सर म्हज्या बरोबर म्हजे कलीग सर म्हाका हांगासर दिसतात मॅडम मारिया टीचर म्हज्या बरोबर आनी एक वांगडी जे आतां समग्र शिक्षा अभियानाचें काम पळयता अशें श्री गजानन देसाई त्याच बरोबर सगळे समेस्त म्हाका दिसता MES सोसायटीचे वांगडी जे हांगासर आसात त्याच बरोबर सगळे टिचर्स जे हाय सेकंडरीचे टिचर्स आसतले त्याच बरोबर कॉलेज टिचर्स आसतले सपोर्टिंग स्टाफ आसतलो त्याच बरोबर हजर आशिल्ल्या मदीं सगळे आमचे स्टुडंट्स हांव तुमकां सगळ्यांक येवकारता पत्रकार बंधू जे हे सगळे आयचो कार्यक्रम सगळ्या फुडें पावयतात तांकां सगळ्यांक येवकारता आनी म्हजे 2 शब्द तुमच्या मदीं मांडटा म्हाका खबर आसा वेळेचें भान दवरून थोडेशें म्हाका उलोवचें
करचें पडटलें. पूण म्हाका दिसता 50 वर्सांचो इतिहास सांगता आसतना सगळ्यांच्या भितर एक वेगळी उमेद आशिल्ली आनी खास करून बरें दिसता कित्याक आयज हांव पळयता आसतना आमचे पयले फावंडर प्रिंसिपल हांगा आसात, ताच्या उपरांतचे प्रिंसिपल हांगासर आसात आनी आत्ताचे प्रिंसिपल हे तिगूय जाणांचो समेट हांगा दिसता. स्टेजीर पळयता आसतना आय डू नॉट नो अबाउट वॅलरीन मेंडोसा सर, बट आय थिंक वी हॅव 3 इकॉनॉमिस्ट. सो आय थिंक माधव कामत सर आसात, त्याच बरोबर ललिता जोशी वॉज फ्रॉम द फील्ड ऑफ कॉमर्स आनी आमचे बेतकेकर सर हू इज ऑल्सो अन इकॉनॉमिक्स टीचर. वी हॅव वन फिजिशियन अँड दॅट इज आर नरहरी सर आणि त्याचबरोबर नॅली रॉड्रिगेस आणि हांव आसा फ्रॉम द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री. सो आय थिंक इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ सायन्स अँड बिझनेस अँड दीज आर द 2 थिंग्स वीच ॲक्च्युली रन द होल वर्ल्ड. आणि हे पळयता आसतना म्हाका दिसता MESचो इतिहास जो आसा आयज हांव डेट्सान वचना कित्याक 1971 द ब्रेन ऑफ दीस पर्टिक्युलर इन्स्टिट्यूट द सोसायटी दॅट इज श्री वसंतराव जोशी हांच्यांनी हें सुरू केलें अँड द हार्ट कंटिन्यूड द मिशन अँड दॅट इज श्री माधव कामत. आणि म्हणून केन्ना एक वेगळेपण दिसता, केन्नाच अशें दिसना की एका हाय सेकंडरीक प्रिंसिपलाचें नांव मेळटा आसतलें. म्हणून हांवें सहज ललिता जोशी कडेन विचारलें हाव इज दॅट यू हॅव थॉट ऑफ श्री माधव कामत's नेम एज यू नो टू गिव इट टू युअर हायर सेकंडरी बिकॉज इट वील कंटिन्यू फॉर एजीस. आमी आसतली नासतली बट इट वील कंटिन्यू फॉर एजीस. वाय यू हॅव थॉट ऑफ दॅट. सो तांचें एकच उत्तर आशिल्लें की श्री वसंतराव जोशी हांच्यांनी ही सोसायटी सुरू केल्या आसतली पूण तें मुखार व्हरपाचें काम जें आसा पळय न्ही हें श्री माधव कामतजी हांच्यांनी केलें. आनी म्हाका दिसता दीस इज यू नो वी ओव अ लॉट टू हिम अँड दीस इज यू नो आर वे ऑफ रिकग्नायझींग हिम फॉर ऑल द वर्क दॅट ही हॅज डन. आनी म्हाका दिसता ते रायटली तांणी विचार केलो. MES सोसायटी हो 50 वर्सांचो आपलो 50 न्ही म्हाका दिसता 53 वर्सांचो इतिहास सांगता आणि MES हाय सेकंडरी 50 वर्सांचो इतिहास सांगता. आणि ह्या 50 वर्साच्या इतिहासान हांव अशें म्हणना की हो फक्त शैक्षणीक इतिहास आसा. ह्या शैक्षणीक इतिहासान म्हाका दिसता गोंयचो आर्थीक विकास आसतलो, सामाजीक विकास आसतलो आणि राजकीय विकासूय पळयला आसतलो. कित्याक ऑन एन एवरेज हांवें जरी 500 भुरगीं म्हटलीं इन एवरी इयर जाल्यार आयचो इतिहास जर पळयता आसा लागीं 25,000 अदीक भुरगीं जी ह्या इन्स्टिट्यूटाक असोसिएटेड आसली वेदर इट बी अ हाय सेकंडरी ऑर दॅट ऑफ अ कॉलेज. अँड 25,000 ही व्हडली कम्युनिटी जाता फॉर अ स्मॉल स्टेट लायक गोवा टू चेंज इट्स यू नो इकॉनॉमिकल दॅट ऑफ अ पॉलिटिकल अँड दॅट ऑफ अ सोसायटल स्ट्रक्चर. आणि ते करपाचें काम जें आसा हें MES सोसायटीन केल्लें आसा. सो येदो प्रगल्भ इतिहास हांव ज्या हाय सेकंडरीच्यान येता ज्या हाय सेकंडरीन हांव शिकयता दॅट इज श्री शांतादुर्गा हाय सेकंडरी वीच ऑल्सो हॅज सेलिब्रेटेड 50 इयर्स. आणि एक म्हाका बरें दिसलें की 1971 विचार जाता 1961 आमचें गोंय स्वतंत्र जाता आनी 1971 विचार जाता की आमी एक अशी सोसायटी फॉर्म करपा जाय आनी द होल जर्नी स्टार्टेड विथ अ कॉलेज. And then you have thought of that we should also have the foundation and that is the high secondary. आणि हाय सेकंडरीचो त्याच्या उपरांतचो इतिहास सगळ्यांनी तुमच्या मुखार मारिल्लो आसा. हे सगळें पळयता आसतना म्हाका दिसता द बेस्ट ऑफ द टीचिंग अँड द सपोर्टींग स्टाफ हॅज ग्रोन दीस पर्टिक्युलर इन्स्टिट्यूट बिकॉज ब्रँड एम्बेसिडर्स आमचे कोण आसता स्टुडंट्स आसतात. But to build those brand ambassadors, who are the one? The teachers are the one who go to, you know, put in that particular spark in every particular child. आणि ते काम जे आसा आमची टिचींग आनी त्याच बरोबर सपोर्टींग स्टाफान केलां आसतलें. हो इतिहास जो आसा हांव जेन्ना म्हणटा आर्थीक आसतलो, सामाजीक आसतलो, राजकीय आसतलो. हे तिनूय गोश्टी म्हणटा आसतना हांव इतल्याच खातीर म्हणटा कित्याक कितलेशेच आमचे भुरगे वेगवेगळे बिझनेस क्षेत्रांत गेले आसतले, वेगवेगळ्या राजकीय क्षेत्रांत गेले आसतले. जशें म्हाका कळ्ळां की आमचे राजीव नार्लेकर सर जे आयज गव्हर्नर आसात ही वॉज ऑल्सो वन्स अपॉन अ टायम अ स्टुडंट ऑफ दीस पर्टिक्युलर हाय सेकंडरी. त्याच बरोबर आमी पळयता की कितलेशेच अशे राजकीय क्षेत्रांत आसतले आनी त्याच बरोबर सामाजीक क्षेत्रांत काहींची नांवां खबर आसतली, काहींची नांवां फक्त काही लोकांपर्यंत मर्यादीत आसतली. पूण म्हाका दिसता तांच्यांनी काम केलां म्हणून तर आमी वेगवेगळो आमच्या सोसायटीन बदल पळयता. पण 50 वर्सांचो इतिहास जो आसा हाच्या फुडें कसो वतलो आमी आयज सुवर्ण वर्सान आसा कित्याक आमी म्हणटा दीज आर द गोल्डन दीस इज अ गोल्डन इयर फॉर अस. बट वेन गोईंग अहेड अनादर 50 इयर्स वॉट इज द प्लॅन?
म्हाका खूब बरें दिसलें जेन्ना आमचे जमनागी सर आसलेले तांच्यांनी म्हटलें की वी हॅव टू नाव प्लॅन फॉर अनादर 25 years. Sir, in his just 90s, Madhav Kamath sir in his just 90s, and I think Narhari sir in just 80s. 80s, yes. So when is, I would say, a young 90 and a young 80-year person is thinking what we are going to do another 25 years. And this goes to all the young teachers who are now a part of this particular institute, should think of how we are going to go ahead. Because 19, you see, when it goes back to having all these kind of streams that we have started, whether it be art, science, commerce, or that of vocational. And म्हाका खूब बरें दिसलें when I learned about the BBA college, which is specially offering a unique course, and that was into shipbuilding and management. सो तो जो कोर्स आसा हो खंयचो तरी इनोवेशन आसलें आमी कितें तरी वेगळेपण चिंतपाक जाय. वेन वी आर हॅविंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्सीस वी शूड थिंक ऑफ इन अ डिफरंट लायन, एंड दॅट वॉज वन थॉट. एंड हियर वी हॅव द ओनली कॉलेज इन गोवा विच ऑफर्स दीस पर्टिक्युलर सब्जेक्ट. लायकवायज वॉट मोर कॅन वी डू, बिकॉज आमी पळोवपाक जाय ओवर द इयर्स नाव वी हॅव टू सी, ऑल्दो NEP हॅज कम, आमकां सगळ्यांक खबर आसा, बट नाव the mode of learning has changed. Mode of education asa pay ni, that is, you have the proper college system wherein you have teaching which is going on in the four walls, but now the students are going beyond that. COVID years have taught us ki ami online modan कशें वचून शिकू शकता. But now जेन्ना जनरेशन Gen Z आसात पळय न्ही, जेका सगळें फास्ट जाय आनी सगळें खुबशें जाय, हाज्या खातीर जें आसा पळय न्ही, दे हॅव नाव गॉन ऑन टू द ऑनलायन मोड. वॉट वी एज टीचर्स कूड डू एज सच, आमी ऑनलायन मोड ऑफ एज्युकेशनान कशें वचूं शकता, बिकॉज देर आर ग्रेट इन्स्टिट्यूट्स वीच आर कमिंग अप वीच आर ऑफरिंग. You can do a college also, but simultaneously तुम्ही वेरियस ऑनलायन कोर्सिसास एंगेज जावन आपल्या बऱ्यांतले बरें इन्फॉर्मेशन ऑर अ नॉलेज गेन करून आपूण मुखार वचूं शकता. म्हाका दिसता हें काम जें आसा पळय न्ही, आतांच्यान आमच्या टिचर्सांनी विचार करपाक जाय, कित्याक 25 वर्सां फुडलो विचार करता आसतना आमी लक्षांत दवरपाक जाय की मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स आर नाव गोईंग टेक्नो फ्रेंडली. Another 5 years and you will have a different technology which is coming up. So the same mode of we teaching and student learning is going to change. Another thing we all know की आमचो attention span खूब कमी जाल्लो आसा, सो ताका कशी केटर करतली. आनी म्हाका दिसता हे सगळे विचार धरून आमचो सगळे बऱ्यांतले बरे टिचींग फॅकल्टी जी आमचे कडेन आसा, बऱ्यांतलो बरो विचार करून हो MESाचो इतिहास जो 50 वर्सां आयज पाविल्लो आसा, फुडें 100 वर्सां मेरेन व्हरता आसतना एक वेगळेपण आमी पळोवंक शकतले. आयज ह्या खिणाक आमी अनेक अशा व्यक्तींक तांचें फेलिसिटेशन जातलें, तांचो सत्कार सुवाळो जातलो जांणी MES सोसायटी खातीर योग्य अशें तांचें योगदान दिल्लेलें आसा. हांव तांकां सगळ्यांक येवकारतां, तांकां सगळ्यांचें अभिनंदन करतां. वेळेचें भान दवरून थोडेशें स्वताचें भाशण कमी करता आसतना इतलेंच सांगता की वेन इट कम्स टू एनी पर्टिक्युलर एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट, हांव अशें म्हणटा दॅट हो पाळणो आसा टू क्रिएट ऑल द कायंड ऑफ अ ट्रान्सफॉर्मेशन. सो इन इंग्लीश आय वील कॉल इट्स अ क्रेडल of transformation. It's a foundation of a new civilization, but at the same time it is a guardian of our collective future. So let us have all the three roles played. So when I'm saying that we are a cradle of transformation, or transformation जेन्ना जाता भुरग्या भितरलो, हो फक्त एका त्या भुरग्या भितर नासता, बट इट इज अ फाउंडेशन टू अ न्यू civilization, and at the same time what we see that new civilization has to be a guardian for our future. Okay, so the आमचो फुडलो फ्युचर बरो जावपा खातीर हें आसा. सो हो एकच मोटो म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी घेवन फुडें वचपाक जाय. लेट MES सोसायटी go ahead and let Madhav Kamath Higher Secondary School go ahead with the motto of a peace, purpose, and that of progress towards our society. Thank you so very much for having me over here. म्हाका खूब बरें दिसलें श्री माधव कामत सर हांच्यांनी तितलीच जबाबदारीन म्हणटा तशें म्हाजेर थोडीशी जबाबदारी दिली. हांव जरूर आतांचे एज्युकेशन मिनिस्टर जे आसा तांकां
तुमचें मन जें आसा पळय न्ही हें सांगतलें, कित्याक म्हाका दिसता एका तांच्यांनी रायटली सांगलें की एक टिचरच वळखूं शकता की एक एज्युकेशनल सोसायटीक आपले लागीं बांदलें कितें आसता. सो म्हाका दिसता एज अ टीचर आय कॅन अंडरस्टँड दॅट एंड 20 years into a teaching profession I can understand the kind of a dedication that you must have had at a time when it was very crucial and there were no high secondaries. I think there would have been only few high secondaries that time. So it's, you know, this all goes to you, sir. I think you are the main person on for today's program. Thank you so very much for having me over here. Thank you so much, so very much everybody. मुरगाव एज्युकेशन सोसायटीच्या हायर सेकंडरी स्कुलाचो आज 50वा वाढदिवस. गेल्ल्या 50 वर्सांच्या ह्या शिक्षण संस्थेच्या वाटचाली कडेन पळयतना म्हाका खूबच खोस भोगता, खूब आनंद. एक कारण म्हळ्यार ह्या संस्थेच्या सुरवाती पासून ते आज पर्यंत ह्या नात्यान हांव संबंदीत आसा. सुरवातीक ही हायर सेकंडरी संस्था ही MVS कॉलेजीचोच एक भाग आशिल्लो. कालांतरान ही हायर सेकंडरी संस्था कॉलेजा पासून विलग जाली आनी ती स्वतंत्र संस्था म्हणून कार्यरत आसा. त्या शिक्षण संस्थेचें वैशिश्ट्य म्हळ्यार आमी ह्या शिक्षण संस्थेंतल्यान भुरग्यांक ज्ञानदान, भुरग्यांक तरेतरेच्या कला कौशल्याचें दान, तांकां उत्तम प्रकारचे एटिट्यूड्स हांचें दान आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार मानवी मुल्यांचें ज्ञान. मूल्य वेवस्था घट करपाचे आमचे सदांच प्रयत्न आशिल्ले आसात आनी हे फुडें आसतले. आमच्या विद्यार्थ्यांनी ज्ञानाच्या क्षेत्रात, कला कौशल्याच्या क्षेत्रात आनी मूल्य वेवस्थेच्या बाबतींत खूब बरे अशे दाखले हाच्या पयलीं तांच्या कर्तृत्वांतल्यान आनी तांच्या वागण्यातल्यान दिल्ले आसा. आमचे 2 भुरगे, एक चलो आनी एक चली. चलो गोंयच्या मेडिकल कॉलेजीचो डीन जालो आनी ताणें हांगाच्या ह्या राज्यांत जी कोविडाची साथ आयिल्ली त्या वेळार कोविडाचे अत्यंत निकटपणान ताणें त्या कोविडाचो सामनो केलो. ही वॉज द लिडर. आमचे दुसरे एक विद्यार्थी संगीता शिंकरे हे पोंडिचेरी थंयच्या मेडिकल कॉलेजाचे डीन आशिल्ले. त्या वेळार ताणें डीन म्हणून बरे कार्यक्रम केलोच, बरी कारकिर्द केलीच. म्हणून तांच्या राज्यान जेन्ना कोविडाची साथ उप्रासली तेन्ना ताणें बी त्या कोविडाच्या विरुद्ध मोठ्या बळान असो सामनो केलो. आमचे सायन्साचे भुरगे हांगा गोंयान आनी गोंया भायरूय डॉक्टर्स आसात. सबंद जगभर युनिवर्सिटींनी कॉलेजांनी प्राध्यापक आसात, इंजिनियर्स, आर्किटेक्ट्स अशे सगळ्या मळाचेर तांणी नामना जोडल्या. आनी सगळ्यांत खाशेली आनी म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार हे जे भुरगे आज नांवां रुपाक पावल्यात, जगातल्या सगळ्या देशांनी पावल्यात, व्हडल्या म्हत्वाच्या स्थानाचेर ते आज स्थानापन्न जाल्ले आसात. ते आपल्या शिक्षण संस्थे कडेन, आमच्या शिक्षण संस्थे कडेन, आपल्या मातृसंस्थे कडेन आपले नाते सांबाळून आसात, नाते तिगोवन आसात. पयरूच जेन्ना सुवालाल बालेकाराचो सत्कार जालो, मेडिकल कॉलेजाचो डीन म्हणून तो रिटायर जालो, तेन्ना ताणें उद्गार काडले की जर अण्णान म्हणजे वसंत सिंग हे वास्कोचे हायर सेकंडरी स्कूल स्थापन करूंक नाशिल्ले जाल्यार हो शिवानंद बालेकार डॉक्टर जावंक पावचो नाशिल्लो. आज जो आपूण कितें आसा तो हे MVS कॉलेजा खातीर. हातूंत ताजी जी कृतज्ञतेची जी भावना आसा, कृतज्ञता भावाचें जें मूल्य आसा तें तो बाळगून आसा. ह्या बद्दल तो डीन जालो, व्हड डॉक्टर जालो, हाच्या पेक्षा जास्त महत्व आमी ताच्या कृतज्ञता भावाक
दितात जावं सामाजिक कार्य जावं राजकीय कार्य राजकारणाच्या बाबतीत क्षेत्रांत सुद्दां आमचे खूब भुरगे चमकतात मंत्री जावं नगराध्यक्ष जावं नगरसेवक अशे सगळे पदाचेर आमचे भुरगे चमकतात आनी ते वेगवेगळ्या क्षेत्रांत बरें काम करतात तितले तर ते थंय ते लिडर म्हणून काम करतात आमचो अतुल जाधव गोवा बार्जमेंट असोसिएशनाचो अध्यक्ष आमचो सुकांत शालवा हो आमचे जे हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्र आसा हातूंत एक व्हडलो दिग्गज तर ह्या सगळ्यांच्या भुरग्यांच्या कारकिर्दी कडेन पळयतकच खूब खोस जाता त्याच प्रमाणे आमच्या कॉलेजान जे शिक्षक म्हणून आशिल्ले ते युनिवर्सिटीत पावले शिक्षक तर तांणी आपल्या आपली नामना जोडल्या आनी आपली कारकिर्द बरी करतना आमच्या हायर सेकंडरीचें नांवूय बी उज्वल केलं तर कितें म्हणटा तशें की द प्रूफ ऑफ फुडींग लायज इन इटींग म्हणटा तशें ज्या तरेचे भुरगे ह्या स्कुलांतल्यान शाळेंतल्यान भायर सरतात शिक्षण संस्थेंतल्यान भायर सरतात आनी ताज्या नंतर जे कितें कार्य करतात त्या नंतर ती समाजाची सेवा करतात देशाची सेवा करतात ताज्या वयल्यान तांच्या शाळेंत तांणी कितें जोडलां कितें प्राप्त केलां कशी मुल्यां साध्य केल्यां ताजेर सगळो प्रकाश पडटा त्या दृश्टीन पळोवंक वचत जाल्यार MAS हायर सेकंडरी स्कूल म्हाका दिसता की आमी आमच्या गेल्ल्या 50 वर्सांत बरें कार्य केलां शिक्षणाच्या बळार परंतु आमकां हेंय प्रकर्शन दिसता की ह्या फुडल्या येता त्या 50 वर्सां काळांत आमी अशे भुरगे अशे चले चलयो अशे तरुण तरुणी आमच्या स्कुलांतल्यान भायर सरूंक जाय की ते फक्त आपल्या कुटुंबाक स्वताक तांच्या शिक्षण संस्थेक ललामभूत ताणी तर जावंक जाय परंतु आपल्या समाजाक गोंयच्या समाजाक गोंयांक आनी आमच्या देशाक ते ललामभूत जावंक जाय आनी तातूंत ते यशस्वी जातले अशी म्हाका खात्री आसा आमच्या मुरगांव एज्युकेशन सोसायटीचे फाउंडर चेअरमन श्री अण्णा जोशी म्हणजे श्री वसंत सुब्राज जोशी ही वॉज ए विजनरी आणि विजनरी विथ अ क्लिअर कट दिस थिंग आणि त्यांना आम्ही बऱ्याच वेळेला एक रत्नपारखी असं सुद्धा म्हणू शकतो कारण काय ते ज्या वेळेला ठरवले की मारुंगाव तालुक्यामध्ये एकही कॉलेज नाही आहे आणि आपण एक कॉलेज चालूया मग त्यासाठी त्यांनी प्राचार्यपदी कोणाचंच निवड करावे याच्याबद्दल ही कन्सल्टेड समबडी आणि त्यांनी त्यावेळेला RPD कॉलेजमध्ये इकॉनॉमिक्स शिकवत असलेले प्राध्यापक माधवराव कामत यांचे सिलेक्शन केले आणि त्यांचे सिलेक्शन इतकं योग्य म्हणून करून दाखवले आणि ह्यांच्याबरोबर अण्णांच्या बरोबर कमिटीमध्ये त्यांचे काही स्नेही होते तर त्यांनी बरोबर त्यांचे उचलून धरले आणि त्यांनी कॉलेज 1972ला सुरू केल्यानंतर ते कमिटी थोड्या दिवसानंतर गव्हर्नमेंटच्या ऑर्डरप्रमाणे हायर सेकंडरी सेक्शन व्होकेशनल ऑल्सो व्होकेशनल नंतर येणार हायर सेकंडरी स्कूल ऑल्सो शुड बी स्टार्टेड मग आर्ट्स अँड कॉमर्स 1975ला सुरू झाला आणि 76ला सायन्स स्ट्रीम सुरू झाली मग सुरुवातीला आमच्याकडं काही स्ट्रक्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटी नव्हती मग आम्ही म्युन्सिपाल्टी बिल्डिंग कोसंबी बिल्डिंगमधले 3rd फ्लोअर आम्ही लॅबोरेटरीसाठी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तिथं सुरू केलं आणि आम्ही हे केलं आणि त्यावेळेला
ते विद्यार्थीसुद्धा इतके हे होते. आम्ही सकाळी कॉलेज सेक्शनचे क्लासेस भरायचे, दुपारी हायर सेकंडरीचे भरायचे आणि सकाळी आमचे प्रॅक्टिकल्स होणार. असं दिवसभर आमचं कॉलेज त्या जोशी बिल्डिंगमध्ये हे होतं. म्हणजे अण्णांचं सॅक्रिफाईस इतकं की त्यांनी कॉलेज स्थापन केलं नाही. त्यांचे संपूर्ण इमारतीतले काही भागसुद्धा आम्हाला वापरायला दिली आणि हे फार महत्त्वाचं आहे. आणि त्याच्यानंतर आमचे जसं जसं रिझल्ट चांगले होत गेले, आमचे काही विद्यार्थी डॉक्टर्स झाले, इंजिनियर्स झाले, आर्किटेक्ट झाले आणि काही लॉयर्स झाले, काही लोक सेवा करू लागले आणि त्यामुळे एक उत्तम शिक्षणाची सोय केल्याबद्दल अण्णांना खूप धन्यवाद द्यायला लागले. आणि त्यांचे चिरंजीवसुद्धा 5 जण म्हणजे 5 एक मुठीचे 5 अंगठे असतात. ते मुठी बंद केले की मुष्टी कसं मुष्टी हे होत आहे तसं अखंड मुष्टी तसं ते अण्णांच्या प्रत्येक याला ते सपोर्ट देत होते. आणि जसं जसं विद्यार्थी पास होत गेले ते गॉट सम गेनफुल एम्प्लॉयमेंट. आणि या दृष्टीनं मुरगाव सोसायटी म्हणजे तालुका बांबगाव तालुकामध्ये MES कॉलेजचं नाव प्रसिद्ध झालं. आणि याच्यानंतर असं व्यवस्थित हे केले वाढले. आणि नंतर मग 1985मध्ये जवाहरनगर कॅम्पसमध्ये ज्यावेळेला शिफ्ट झाली आणि त्याच्यानंतर 1992मध्ये सायन्स एव्हरीथिंग वॉज शिफ्टेड. मग तिथं हायर सेकंडरी वॉज सेपरेटेड फ्रॉम कॉलेज सेक्शन. आणि त्या मग आय बिकेम द फुल फ्लेज प्रिन्सिपल. आणि त्याच्या अगोदर काय झालं होतं, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाने व्होकेशनलायझेशन ऑफ एज्युकेशन म्हणून एक स्कीम काढली होती. आणि त्याच्यामध्ये आफ्टर 10th स्टँडर्ड 15% ऑफ द स्टुडंट शुड बी डायव्हर्टेड टुवर्ड्स वर्क कल्चर, स्किल्ड बेस्ड कोर्सेस, टेक्निकल बेस्ड कोर्सेस वगैरे. मग ते व्होकेशनलायझेशन केम इन टू बीइंग इन गोवा. आणि आवर हायर सेकंडरी वॉज ऑन द फोरफ्रंट टू सिलेक्ट ॲज मेनी ॲज 6 व्होकेशनल कोर्सेस. आणि व्होकेशनल 6 courses were also most successful because we were so nicely located that we had very close association with the industry. And that's why school industry linkage was very much, and we got very nice award from NCERT, that is New Delhi. And not only that, our teachers were also sent for training. And in vocational stream, our vocational teacher, Mr. Bharat Naik, was adjudged as the best vocational teacher for 1 year, that is 2000, in the year 1999. आणि त्याच्या अगोदर आमच्या हायर सेकंडरी स्कूलमध्ये सुद्धा मला 1997मध्ये गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचे बेस्ट टीचर अवॉर्ड मिळाला आहे. आणि 2009 इन द इयर 2000 मिसेस ललिता कोड्रोस तिला पण बेस्ट टीचर अवॉर्ड गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हे मिळालं. आणि असं दिवसेंदिवस आमची प्रगती असंच होत गेली. आम्हाला चांगले विद्यार्थी मिळत गेले, चॅलेंजिंग स्टुडंट्स. आणि दे वेंट ऑल ओव्हर इंडिया. मेनी ऑफ देम ते पास्ड IITs, and now they are working and they are making the name of MES higher secondary and flag of higher secondary flying high and high. And I am really singularly fortunate to having worked in this institution for so long, 18 years as principal, and I am proud of my students
and I am proud of the management, I am proud of my colleagues, and more importantly, I am proud of this. On this occasion, I would like to suggest to the management that we should come out with a vision plan and roadmap for the next 25 years. एक रोड मॅप तयार करायला पाहिजे की आणि हे रोड मॅप तयार करत असताना आमचे मॅनेजमेंटचे लोक असणार, आमचे काही एक्स स्टुडंट्स हू आर एक्सपर्ट्स इन डिफरंट फील्ड्स ते पाहिजे, आमचे स्टेक होल्डर्स पाहिजेत आणि आमचे प्रेझेंट स्टुडंट्सना सुद्धा फ्युचर काय हे पाहिजे. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे AI बेस्ड कोर्सेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईच अँड एव्हरी कोर्स असं माझं म्हणणं आहे. आणि द फ्युचर ऑफ MES हायर सेकंडरी स्कूल विच इज नोन ॲज MES Madhav Kamath Higher Secondary School will be very, very bright. I am very much hopeful that future generation is more intelligent, more devoted, and more dedicated, and our future of MES Higher Secondary School will be very, very bright. Thank you. MES Higher Secondary School is celebrating 50 glorious years, and we are very happy for various reasons. And for MES Higher Secondary is now renamed as Madhav Kamath Higher Secondary School. That itself is a very welcoming event. I am associated with this institution in different capacities, so I am really overwhelmed. As a society, I'm right now a trustee of the society, and also I was teaching in the MES college. My children also learned in this school, so I'm associated with this institute, and I've seen the progress and growth, and I'm really happy and overwhelmed today to be a part of this celebration. एक म्हाका मुद्दाम वैशिष्ट्य सांगचें म्हणटा म्हणजे it is not just the number of years we are talking about, but this institute has changed as per the time, and that is what is more important. A very humble beginning, but as the time progressed, the society realized the importance of a modern infrastructure, and they provided the students they shifted in a very big campus with the classrooms, with the proper facilities, projectors, and now with the smart boards coming in, with the modern computer labs. So all the facilities were updated. Also, in terms of academics, the society also added the relevant courses. The teachers were selected accordingly. So the society and the school has always kept updated with the changing time, and that is what has made this institute one of the renowned institute in the state of Goa. So today I would like to congratulate all the teachers of management. Also, the support of Goa government was also very important. Different chief ministers have came up with different schemes for the students, bursary scheme, or for the infrastructure development. There were different government schemes, and the institute got the benefit of all these schemes of the government, and we are very happy and grateful to the government that all this government has been able to spend so much on the education, and which is very unique in the state of Goa. So all these stakeholders are responsible for the progress of the institute. The local, the government, the parent-teacher association, the management, the teachers, the alumni, all the stakeholders we would like to thank today for this golden moment that we are celebrating today. And we are sure that this institute has a brighter future in the coming 50 years. Thank you. It's a great day today because MES Higher Secondary School is celebrating 50 years, and in that aspect there are two things happening: the inauguration of the 50-year celebration, a year-long celebration, and also the name change of MES Higher Secondary to MES Madhav Kamath Higher Secondary School. As a teacher in this institution, I feel that this is one of the biggest milestones of our institution.
we've got students who have reached the career heights through the backing of this institution. And also at the same time, we like to say thank you to the forefathers. In fact, Anna Joshi, the founder of this MES society, which started it, and today we are looking at the 50 years. It's also a tribute to all the students who have passed out, teachers who have given themselves, and that is what is happening right now. The felicitation of the ex-teachers and the ex-staff members. If you ask me, I would rather say this institution, which was started with the ideals of giving education to Murumagaon Taluka students, has now served not just for the state, but for the whole country in fact. 50 years is a milestone. What happens next is a journey which continues with the same ideals, with the same dedications and the same enthusiasm. We look forward to the next years, and whatever we have learned in the last 50 will be definitely enhanced upon. Today is a really momentous and glorious occasion, and I'm very happy because after spending half of my lifespan, 36 years, as a teacher and then as a principal, today I'm the manager for the last 3 years, and our MES Higher Secondary, where I joined in 1984, is today celebrating its Golden Jubilee celebration and renamed as Madhav Kamath Higher Secondary. It's a proud privilege because thousands of students who walk the corridors of this institution today are at the helm of affairs, not only having very good positions in Goa but all over the globe, and that is our happiness. It was a proud moment to have Mrs. Sulachana Sawant inaugurate this momentous occasion in the presence of our local MLA Antonio Vaz. Paresh Joshi could not come, but Madhav Kamath, the founder principal and the chairman, in his presence, in the presence of the Honorary Secretary Dr. N.M. Jambagi, Dr. Satyavan Bedkekar, PTA chairman and PTA members, past, present teachers and principals were present and felicitated. So it was real joy that we could see in leaps and bounds on everyone's face. And now it's my appeal that this is not the end but just the beginning of happy, eventful, glorious Golden Jubilee. And it's my appeal to all the students, to all the teachers and to all the past students to please come and visit your alma mater, share your experiences with the present students, because it is this institution which made you what you are today. So I request, when we have reunions of various batches and when you all are called, from the groups that we have made, I would seek your advice, your help, whether it is financial or otherwise, contributions to the souvenir that we are coming out with. In this Golden Jubilee souvenir, I want each and every ex-student who is doing well to be a part of it and contribute your article in whatever best possible way. So this is my appeal to the Prudent Media channel, and I thank you all.